अनेक जी महत्वाची घोषणा जी सारखी ड्रॅमॅटिक रितीन ताणें काल विधानसभेक केली ती म्हळ्यार नॅशनल गेम्सा विशीं आनी एक ताणें भाशण सोंपयल्ली भाशणा उपरांत ताणें परत ही घोषणा केली. तांकां तेन्नाच ईमेल आयली, ईमेलाचेर कन्फर्मेशन मेळ्ळें म्हण ताणें सांगलें. ताणें पांडुरंग हे नॅशनल गेम्स फायनली आज फाल्यां परां करून अवेरां जाता अशें दिसता सध्या. तुका दिसता आमी खरेंच 2023 मेरेन रेडी जातले? ना हातून मात गोविंद गावडेची काय म्हाका चूक दिसना. गोविंद गावडेची चूक कांयच ना. कारण फाटल्या टर्मान जे क्रीडा मंत्री जावन गेले तांच्यांनी खूपच घोळ घातलेलो. म्हणजे साधन सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो उबो करपाक जाय आशिल्लो ताची टेंडरां काडपाचे बोवाळ म्हूण किंवा नॅशनल गेम्सा खातीर लागता साहित्य खरेदी करपाचें हाच्यात म्हूण सगळे कडेन घोळ घालून दवरलेलो. आजून स्विमींग पूल म्हूण इंडोर स्टेडियम्स म्हूण आजून सारके म्हणजे ट्रॅक काय जाग्यार बांदपाचे आशिल्ले आजून जाग्यार पडोंक नाशिल्ले. सो अशे परिस्थितींत गोंयांत अंदू तरी ह्या वर्सा नॅशनल गेम्स घेवप शक्यच नाशिल्लें हे सगळ्यांक खबर आसा. तातून कांय दुबाव ना. आतां ती गोंयांतल्यान गुजराताक वयतकच सो म्हणजे एक ह्युमिलेशन जे गव्हर्मेंटाक जावपाक जाय आशिल्लें तें जाल्लें, तयार जाल्ली ती सिच्युएशन. आनी ताका लागून गोविंद गावडेन आपले पूर्ण शक्ती लावन फाटले कांय दीस फॉलोअप केलो. म्हाका दिसता कालूच तांणी विधानसभेत जाहीर अशें केलें की आजूच आपणाक आतांच मेल येयला इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशनाचो आनी 2023 गोंयान हे जातली नॅशनल गेम जातली. डिसेंबर 2022 मेरेन सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो रावतलो असो ताचें म्हणणें आसा. सो हांव हे गोश्टीन ताका दोश दिना, पूण एटलिस्ट किमान जी फाटली 10-12 वर्सां नॅशनल गेम्स अंदू जातली अशें म्हणून जे आमी आशिल्ले ते किमान 2023 जावपाची शक्यता आतां दिसपाक लागली. हांव कित्याक विचारता कारण पणजे स्विमींग पुलाचें उद्घाटन जालें पूण तो स्विमींग पूल खंय लोकां खातीर उक्तो ना, ताजे खातीर आनी 2 म्हयने लागतले. आतां अशें उद्घाटन म्हळ्यार कितें म्हाका दिसता आमी उद्घाटनाची डेफिनेशनाय चेंज करतात. आमी एक फॅसिलिटी ओपन करतात पण ती वापरपाक मेळची ना, ताजे खातीर आनी 2 म्हयने लागतात. सबुरीन घेवपाचें म्हणजे अनेक मंत्र्यांक सरकारांतल्या अशा की सबुरीन घेवप ना, घाई घाईन कितें तरी करतात. आनी काय आज अनेक विधानसभे विशय आयिल्लो की तुगेलो बस स्टँडाचो फातर व्हरून बसयलो म्हणून तुगेलो हाजे पयलीं तेन्ना तरी एक मुखार इलेक्शन आशिल्लें म्हूण तूं एक कितें तरी गिमीक करता. आतांच ती स्विमींग पुलाचें उद्घाटन केलें आनी 2 म्हयने स्विमींग पूल लोकां खातीर उक्तो ना असले प्रकार तुगेले चालूच आसात. किशोर, जातले आमी रेडी नॅशनल गेम्सा खातीर काय परत नाक आपटून घेतले? हांव तुका सरळ सांगता जावचें ना. जावचें आमी 2000 पळय आमी नकारात्मक उलयता ना, नकारात्मक न्हू. म्हाका मजाच दिसता तीच की कित्या खातीर हे अशें स्टेटमेंट करपाक जाय काय म्हणून. आता 23चे 24 म्हटलेले किंवा 25 म्हटलेले काय कितें व्हडलें पाप घडटलें आसलें काय घडचें नासलें. ईमेल आयली न्ही 23 करा म्हणून. त्यो ईमेलीच वाट लायतात. मुख्यमंत्र्याक खाणी सुरू जावपाचे कितले ईमेली येयल्यो आनी तेणी कितले 5 म्हयन्यान 6 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान विटलो जीव. आतां पळय आतां आमी आसा 2022 गोविंद गावडेची धडाडी, गोविंद गावडेची स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या संदर्भातली प्रामाणिकपणा याच्या बद्दल आम्ही संशयच घेऊया नका. पण प्रॅक्टिकल विचार म्हणून काय गोष्टी असतात. तू आता म्हाका म्हणटलो तू परत पेडण्या येयलो. आता पेडण्याचो आमचो इंडोर स्टेडियम जो नॅशनल गेम्सा खातीर बांदला, तू पावताच पेडण्याचो इंडोर स्टेडियम जो नॅशनल गेम्सा खातीर बांदला तो इंडोर स्टेडियम सरकारान काढून GMR कंपनीक दिला, ज्या जाग्यार आता CISF त्यांची जी बटेलियन ती थंय रावतली त्याच्याकडे सरकारान करार केला आणि 2023 मेरेन तांकां दिला. आता 2023 जर नॅशनल गेम जातले जाल्यार आमच्या पेडण्याकारांक त्याचो काय फायदो ना. थंय त्या इंडोर स्टेडियम CISF ची बटालियनूच दिसतली आमकां, कसो तेजो अर्थ जाता. सो प्लीज माझी अशी रिक्वेस्ट आसा ह्या सरकाराकडे की तुमकां लोक दोष दिना पण फटिंगपणा करू नका आणि लोकांची दिशाभूल करू नका. वास्तव प्रॅक्टिकल विचार करा आणि प्रॅक्टिकल उलया. काय ना इतकी वर्सां फुडें गेली न्हू नॅशनल आणि 2 वर्सां फुडें गेली म्हणून काय बिगडना, पूण खरें उलया. ईमेल येयलो फुडल्या वर्सा आमची नॅशनल गेम जातली. कितें तुका सांगता प्रमोद, जे स्पोर्ट्स पर्सन्स आसात पळय हे आमी आमच्या खातीर तेच्या कदाचित सिरियसनस नसत, पूण जे स्पोर्ट्स पर्सन आसात त्यांच्या खातीर एक नॅशनल गेम चुकप म्हणजे त्यांचे आयुष्य बर्बाद जावप. Absolutely, एक स्पोर्ट्स पर्सनचे करियर हे खूप लिमिटेड असता. They are playing with the sentiments of the sports person. Absolutely, not sentiment. They are playing with the careers of sports person. Joel, how are you looking at this? Absolutely, the last point which you made, Pramod, is very, very important because the shelf life of a sports person is maybe 5 to 10 years max, 10 years, and crucial time is lost. Some of our sports people who are just waiting for these national games, they've just waited and so that the game's not coming, and the careers have ended then. Or some sports persons have missed out those categories where they were actually practicing. So as age passes by, you don't fit into that category.
coming back to our original point, it is yes. Now 2023, he said that we are ready. We are going to host. Let's take his word. Although it's very difficult, and as Kishore rightly said, it's too early to call, saying that 2023 will be ready. But yes, even if we say that we are ready, I don't know for sure whether this infrastructure which we have raised now will stand till 2023 and still be up and running, because if you see around, the infrastructure is just crumbling. Just in 3 months, 6 months, it's just if you go and witness, some of the stadiums, there are already leakages happening in the monsoons. There are flooring which is come off. So it's a tough call where you're going to make a commitment 1 year later. So let's still wait and watch.